जिवंत जेजू क्रिस्तातय जेजू बालकाच्या भक्तीकन हांव जावन आसा जिविताचो उंडो सर्गर्तावन देंवन आयलोलो जीव उंडो जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. खंडी जावन मोगाच्या भावांनी भयणी, जर तर आमकां आमच्या जिवितांत खरें अर्थ मेळोंक जाय तर, समजूंक लाभोंक जाय तर ह्या उतराचेर आमी नियाळ करून आमकां कितें बरेंपण जाता म्हळ्यार आमी चिंतून पळोवया. तुमकां समेस्तान कळीत आसा कोलकाताची मादर तेरेसा. ती युरोपांत हांव कोलकाता म्हणल्या शाराक आयल्या वेळार जर तर थंयच्या लोकांक पळोवन त्या निर्गतेक दुबल्यांक कश्टांत पिडेंत आसलेल्या लोकांक पळयत आसतना त्या लोकांची सेवा करूंक जर तर तिका धैर्य मेळ्ळें, उत्तेजन फावो जालें आनी तितलेंच न्ही तांची कामां वा तांकां सेवा करया म्हणलें चिंतप आयलें तर ताका प्रमुख कारण जावन आसा पवित्र सक्रमेंत. तिणें हर एक दीस सकाळीं आपणें मिसांव काम सुरू करच्या पयलें सबार वेळ त्या सक्रमेंत आसल्या जेजूक आराधन करून थंयसर तिका तें फावो जाल्लें देणें जावन आसा तांची सेवा करची, तांची साखरी करची. सबार फावटी तिका सवाल केल्ले आसा, तूं कित्याक अशें कश्टाचें काम करताय म्हूण, कित्याक तांची सेवा करताय म्हूण. तरी ती म्हणटा इतलेंच, हांव कितेंच पयशां खातीर दुडवा खातीर ह्या नांवा खातीर हें काम करिना, भागार जें कितें म्हाका जेजू क्रिस्तान दिलां तें मिसांव ह्या सक्रमेंत आसच्या जेजून म्हाका उत्तेजन दिलां, धैर्य दिलां. असल्या संगतीचेर पातयेनी दवरून हे मिसांवक हांव मुंदसून वेता. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत सबार फावटी असलीं कामां करूंक उत्तेजन जावन आसा होसो जेजू क्रिस्त. सबार फावटी आमकां कश्ट येतात, आनवार येतात, सावळां उप जातात, कश्टा वयर कश्ट, आकांत वयर आकांत फावो जाल्यार केन्ना आमी जेजूचेर नदर मारून ताचे जर आमी पळयता गे खंडीत ताचेंच जिवीत सगळे 3 वर्सांचे मिसांव ताणें केल्लें तें आमकां धैर्य दिता. आमी चिंता आमकां करूंक जाता. आज संवसारार सबार जण आसात अशेंच ह्या पवित्र सक्रमेंत आसच्या जेजूचेर पातयेवन तो जिविताचो उंडो सेवन सेवा करची असले. आनी एक तुमकां दाखलो दिवचो तर तोच कार्लोस आकुटीस. ल्हान प्रायस ताका पिडा फावो जाली, पूण ताचें तें एक भोव अपुरबाचें हातेर जावन आसलें. तो म्हणटा एवकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन. वय जर तर म्हाका आनी एक जिवीत फावो जाय, एवकरिस्त ह्या पवित्र सक्रमेंत जावन आसा हायवे. हायवे म्हळ्यार कळीत आसा तो जावन आसा वाट सर्गाक वेची. म्हळ्यार असल्या व्हडा पातयेन धैर्यान तो हर एक दीस त्या पवित्र सक्रमेंताक आराधन करून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तसो जेजू क्रिस्त तो स्विकारशितलो. वय मोगाच्या भावांनो भयणीनो, अशेंच जेजू क्रिस्त ह्या जिविताच्या उंड्या विशीं शिकोवण दिता आसतना जुदेवांक मनास्ताप उचलो, ना समाधान जालें. तें कशें जावचें? हांव जावन आसा सेर्गीत हांव देंवन आयलो जिवो उंडो, जो कोण म्हजें मांस खाता तो सस्ताक जी येता म्हणटा आसतना ते पुरपुरोवंक लागले, गुणगुणोवंक लागले. तांकां धैर्य मेळना. कशें ल्हान ल्हान सुकणी सांगाता, हिंड्या सांगाता धांवतना या उपतना पुसपुसू आवाज जाता की, वा रानांत त्या चाबकाचे रोग वाऱ्याक येतना कशें पुसपूस जाता की तशेंच तांणी पुसपूस मुरमुरोवंक लागले, पुरपुरोवंक लागले.
त्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हणटा मोइसेन सयत त्या इस्रायला घरांक अरण्यांत पाशर आसतना बुके वेळार देवा कडेन मागोन मान ना म्हणलें कान तांकां दिलें तेंचें पोट दादोश करच्याक. पूण कितें जालें कितले तांणी कान केल्यार ते मरण पावले. पूण जो कोण म्हजें मांस खाता हांवें दिलो तो जिवीत असो उंडो तो मरना. वय एक कुडीचें जेवण आनी एक आत्मीक जेवण दैवीक जेवण. आमी कुडीचें जेवण जेवता आसतना आमकां परत परत आमी घेतल्यार आमकां भूक लागता. परतून कांय जाय म्हण जाता घे जाय म्हण जाता. पूण जो कोण जिवीत असो उंडो आपल्या काळजांत स्विकारसिता सेवता ताका भूक लागना. बागार ते सास्तांक मेलचें जेवण जावन आसा. तो त्याच जेवणाक म्हाका भावांनी भयणी आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. पूण आमकांय ह्याच जुजेव बरी साबार पुटी दुबाव आयला आसा गी सावालां उपजली आसात गी या आमी पुरपुरल्या आमगे आमी गुंडुल्या आमगे. कित्याक म्हाका अशें जाता कित्याक म्हाका अशें दोशी मेळटात कित्याक कश्ट वयर कश्ट. तर ही सावालां विसरच्या पयलें उद येवच्या पयलें म्हाका हांवें सवाल विचारूंक जाय म्हजो भावार्थ कसलो म्हजी पाती आनी कशाली खंयच्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदान हांव वांटो घेता. हांव थंयसर वेता आसतना हांव कितें चिंतता ताचेर म्हाका भरोसो आसा गे पातयेन आसा गे वा हांव आनीकी तिरसन ना म्हजी गटाय आनीक सारकी ना. कित्याक दुबाव देखून कशें कोलकाताच्या मादा तेरेसान सर दुबाव पयस करून त्या साक्रामांताचेर पात येवन तोच जावन आसा म्हजो सर्वस्व ताणें दिल्लें कान जावन आसा. म्हजें वटलें देणें ह्या जेवणा मुखांतर ह्या काना मुखांतर हेरांची सेवा करूंक शकता. तर आमकां तेंच करूंक शकता ते आमी करूंक शकता. पूण आमकां जाय भावार्थ पातयेनी आनी बरवसो. तर आज परत एक फावटी त्याच जेजूचेर नादर्मान तोच जावन आसा. सर्गितान देंवन आयलोलो जीव उंडो तो जीव उंडो आमकांय आमच्या काळजांत येत आसतना आमकांय सासनाक जिवीत फावो जातलें. तर सोंस्तो समज क्रिस्त आमकां देरान बरोवन दी वाड दाखोवन दी आनी आमचें काळीज उक्तें करून म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार मागोवन घेवया.